हांव हाल्ली दिल्ली आशिल्लो. बाब सदानंद तनावडे आमचे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लिमेंट तेय नॉर्थाचे आसा, पूण तो राज्यसभा MP जावन आसा. तरी आसतना तेणे म्हाजे बरोबर बाब राजनाथ सिंग जे युनियन डिफेन्स मिनिस्टर आसा ताका आमी मेळ्ळे आनी सांगले इन द हेल्दी प्रमोशन ऑफ टुरिजम इन एंटायर गोवा दोनी एअरपोर्ट उरपा जाय. चुकून सुद्धा दाबोलीम अशें आमी पावलां मारपा जायना की तो एअरपोर्ट बंद जावपा पावता. आनी इतली ट्रॅफिक येवपाक शकता आनी येयल्ली बीन आसा इन द पीक सीजन आनी आमी पळयलें आसा. सो मोपा एंड दाबोलीम बोथ कॅन सर्वायव. दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कॅन वर्क हँड इन हँड. नाजाल्यार कितें जातलें, चुकून सुद्धा एक स्टेप घेयले आनी एक एक्सक्यूज घेवपाक सोदता ते की ते डिफेन्सा जाय म्हूण. हांवें चवकशी हांव इतले सारके तामपणे म्हणजे म्हाजी चवकशी जी आसा हांव सगळे कडेन दिल्ली आसूं दी, हिंगा आसूं दी, लोकल नेवल ऑफिशियल्स आसूं दी, म्हायती घेयत आसता. तांकां गरजूच ना. ते म्हणटा वी आर हॅप्पी टू ऑपरेट इट द वे इट इज. आमी एकूच तें कडेन मागला ते नोटम टायमींग जे आसा, नो फ्लायींग टायमींग 8:30 to 12:30 ते तुमी काडपाचे म्हणून आनी सांजचे 1 वर आसा ते तुमी काडले जाल्यार दोनी एअरपोर्ट बरे भाशेन चलपाक शकता, ट्रॅफिकूय वाडपाक शकता. दुसरे स्टेटीनी 3-4 स्टेटीनी एक सायडी सिव्हिलियन एअरक्राफ्ट फ्लाय करपाक तांकां फ्लायट पाथ दिल्ले आसता, दुसरे सायडी डिफेन्स एअरक्राफ्ट फ्लाय करपाक तांकां पाथ दिल्ले आसता. केन्नाच एक्सिडेंट जावना, केन्नाच कांय जावना, बिकॉज दीस इज मॉडर्न फ्लायींग विथ मॉडर्न टेक्नॉलॉजी एंड विथ मॉडर्न लँडींग इन्स्ट्रुमेंट. अंडरस्टूड. सो हे जी परिस्थिती जाल्ले कडेन आसा कांयच प्रॉब्लेम जायना. सो दोनी एअरपोर्ट उरपा जाय. आनी कोण आतां GMR जे आसा, हांव मुद्दम सांगता, ते प्रयत्न करता आनी ते आतां नेव्ही यूज करता. अरे तुमी नेव्ही यूज करता, आमचे वी रिस्पेक्ट द डिफेन्स फोर्सीस, पर्टिक्युलरली नेव्ही विच हॅव अ बिग प्रेझन्स इन गोवा. When they don't want our airport or civilian operations to stop, you all are trying to use them to say we need it for defense and therefore stop civilian operation. अशें जावपाक जायना. आनी कोण पळय रायट थिंकींग सिटीजन आसा गोंयचे सगळे भाशेन बरे भाशेन चिंतता, केन्ना म्हणपाना दाबोलीम बंद जावपाक जाय आनी आमी केन्ना बंद जावपाक दिवपाना.